तोमाजीन कार्दोज जावन आसा एक मल्टी फॅसेटेड म्हणल्यार बहुगुणी व्यक्ती. तो एक बरो बरोवपी, बरो तियात्रिस्ट, बरो मांडेकार, राजकारणी, शिक्षक आनी एक समाजसेवक. आपल्या बरपांतल्यान ताणें खूब बरो वावर केल्लो आमकां वाचूंक मेळटा. ताणें सुमार 35 पुस्तकां बरोवन गोंयच्या वेगवेगळ्या समाजाचो आनीक आपल्या अणभवाचो साक्षात्कार आमकां करून दिल्लो आसा. ह्या 35 पुस्तकां मदेकात ताची 5 पुस्तकां भोव म्हत्वाचीं, जातूंत ताणें एका पुस्तकांत 4 तियात्र बरयल्यात. हो ताचो बरो वावर न्हय फकत कोंकणी समाजान बगर गोंय सरकारानूय मानून घेतला आनी ताचो भोवमान दिवन आनी पुरस्कार दिवन ताचो सन्मानूय केल्लो आसा. ह्या सगळ्या गुणा सांगताक तोमाजीन बाब एक खरो नीज कोंकणी मोगी. त्या शिवाय तो एक बरो मनीस, दुसऱ्याक समजोवपी, दुसऱ्याचे अडचणी समजून घेवन मार्गदर्शन करपी आनीक दुसऱ्याक बरें तें आवडून आपल्या मनात कितेंच वायट दवरिनासतना उलोवपी अशा मनशाक म्हजो सलाम. तोमाजीन बाब कार्दोज भुरगेपणांतल्यान चड हुशार. देवान ताका जायतीं देणी दिल्यात आनी ही देणी ताणें आपल्या वावरान बरे तरेन वापरल्यात. ताच्या जायत्या म्युजिकल शोवांनी, क्लासिकल तियात्रांनी हांवें भाग घेतलेलो आसा. ताणें म्हाका सैक दिल्लो. हांवें जायतीं कांतारां गायल्यात. ए ट्रिब्यूट टू क्रिस पॅरी होय शो ताचो जायते कडेन जाला. बेंगलोर पासून आमी गेल्यात आनी बरें म्युजीक आनी बरीं गितां गावन आमी हो शो केल्लो आसा. ताणें फकत मोगाचीच वो बरे देखीचीच कांतारां कोडूंक ना, पूण ताणें पॅट्रियोटीक सॉंग्स कोडल्यात आनी म्हाका सैक मेवल्लो तीं गितां गावंक आनीक तेच परी ताणें आपल्या आल्बमाचेरूय घातल्या. आमचे दोबाचे हो एक खेरीत आल्बम ताचो जो दालगादोन प्रोड्यूस केल्लो. तेवूय आल्बमान म्हाका कांतारां गावंक सैक मेवल्लो आसा. हांव तोमाजीन बाबाक ताची फॅमिलीक बरी भलायकी मागता. आनीक जायतें उलोवपाचें आसा ताचे वयर, तें एक दिसान काबार जावचें ना. उरलेलें कितें आसा तुमकां सांगपाचें आसा ताचे वयर तें तुमकां म्हजो इश्ट एडविन डिकोस्टा सांगतलो. कांतार बुळोग मोजे काळीज खुशालकायेन ओतलां. तोमाजीन कार्दोजो हें नांव सगल्याच्या तोंडार मातलां. 75 जल्मां दिसा लोकांन बरें पावल घेतलां. कांदोली एका रस्त्याक लोकांन ताचें नांव घातलां. तो जल्मान येवन एका म्हयन्यान पायक ताच्या वेल्लोकूय देवान. आवयन ताचे आटे विटे सोसून वाडूयले नुस्तें विकून गांवान. 10 वर्सांचो आसतना बेकरीन वचोन आदार दिलो ताका भावान. असलो भाव दिलो म्हूण देवान आदार केलो म्हणून भावान तोमाजीनान एक बूक भेटयलो भावाच्या नांवान. तोमाजीनान 30 आनी 5 कोंकणी बूक बरयले. तियात्र अकादमी गुळूक आपल्याचे पांये जोरयले. रोमी लिपीक लागून गामेचे तेंबे वारोयले.
भुरग्यांचे पोसकोटे ताणे जिरोयले इस्कॉलान तो हेड मास्टर आसलो भुरग्यांक कितेंच म्हणून आसलो 1995 निवडून येऊन असेंब्लीन स्पीकर म्हणून बसलो ताचो आनीक एक रेकॉर्ड आसा अजून गांवान रेकॉर्ड ना तसलो लोकांच्या मोगान नासलो कोणेच करूंक ना वारो असलो 22 वर्सां तो कांदोलीचो सरपंच आसलो शेक्सपियरान बूक छापले म्हूण वालूर दिलो गांधी बापून आदले तियात्रीस बाबडे तिया दाखोवन मेले आपूण बूक ताणी छापूंक ना देखून वावर तांचो गेलो दापून देखून तो म्हणटा तियात्राचे बूक दोरात छापून आयरीन ताची गोरकान ताका आदार दिवन सोदां सांगा ताका दिसता दुर्मीक समाजीक राजकीय खेळाच्या तियात्रांच्या मोगाल आसता तियात्राक 125 वर्सांक एवॉर्ड दिले म्हूण तियात्रीस दिन वाचता एक कुर्निताची मोतीन दूर कोणूय तियात्रीस मेलो तर तो मागीर सोदांच ताच्या मरणाक आसता मांडे रोचून सुद्धा एवॉर्ड जिखोन इतिहास घडला बरो इंग्लीश तियात्र पुरोवन ताणें रेकॉर्ड मोडला दालगादा अकादमीन ताचो सगळो वावर सोदून काडला आनी ताच्या जिविताचो एक बूक छापून हाडला आदी कोणूय मोत्तूगूज रस्त्याक नांव घाली अशेंच चलत रावो पूण कांदोलीच्या सगल्या लोकांक खरेंच तो व्हडलो मान फावो तो माजिनाच्या वावराक लागून ताणी हो प्लान काडलो नवो एक जावन व्हडटो शेलान तो माजिनाक उलटी उर्मान रस्त्याक नांव ताचें घातलें तो आसतना जिवो जायते मोत्तूगूज नांव घालूंक वयता पूण मोत्तूगूज सांग कोण पळयता नांव घालूंक जाय मनीस आसता